फाटल्या वर्सा चौथी पहिली दिवचल पालिका इमारतीच्या फाटल्या वटेन मार्केट संकुल वाठारात आशिल्ले कपड्यांचे स्टॉल काडपाचे दिकेन हालचाली सुरू जाल्ल्यो। मात चवथ आनी दिवाळीच्या बाजारा मेरेन आमचे स्टॉल दवरात अशी विनवणी स्टॉलवाल्यांनी पालिकेक केली। ताका लागून स्टॉला आडची कारवाय फुडें धुकलपाचो निर्णय पालिकेन घेतिल्लो। आता ह्या स्टॉला आड कारवाय अटळ आसा। ही सुवात पार्किंगे खातीर मेकळी करची अशी मागणी कांय नगरसेवकांनी केल्या। जी दुकानां आसा पळय ती सामकी डेंजर आहा। ते प्लास्टीक बांदून तेंच्यांनी ती हें केल्लें। एक्चुअली ते दुकानां न्हू, ती पार्किंग प्लेस आहा। तेंच्यांनी सोंपो दिता ती, पूण ती म्हाका अशें दिसता एज अ नगरसेवक म्हणून तेचेर वयर सोलर लायटर पॅनल आहा, तांकां लायटी आसा, कनेक्शनां आसा। कशी कनेक्शनां हांव न्हू कळूं, पूण कनेक्शनां आसा। पूण म्हाका अशें दिसता की ती अनसेफ आहा। तेन्ना थंय उजो बिजो लागत जाल्यार परत दुर्घटना घडोवंक शकता। जशी फाटल्या दिसांनी मार्केटान 4-5 शॉपांक आग लागली आनी तांकां भरपूर लुकसाण जाली। तेन्ना आमी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा 4 म्हयन्या पयलीं। तेज्या उपरांत तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां आमचे कडेन टायम मागलो की आमी कपडे हाडल्या, तेन्ना आमकां मातसो टायम दिया चवथ मेरेन। मागीर तेंच्यांनी लेटर दिलें दिवाळे मेरेन। सो म्हाका अशें दिसता की सीओन आनी चेअरपर्सनान हेजी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची। येणारे मिटिंगेन ते फायनल जातलें आनी तेजेर हांव हें काडटलो, आवाज उठयतलो की बेगींतल्या बेगीन तेजेर सोक्ष लावचो म्हणून। म्हणजे ती काडची काडची म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।